मगो पक्ष आपले काम करीत आसा। मगो पक्षाक सत्तेत आसलो नासलो कांय फरक पडना, कारण जुनो पक्ष आनी लोकांच्या मतदाराच्या मनात आनी हृदयांत धरिल्लो पक्ष आसा। मदीं मोठो म्हादय इशू जालो, म्हादयचें उदा डायवर्शन जालें आनी हें कित्याक जालें हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। आमचोय रिप्रेजेंटेशन आशिल्लें दिल्ली गेल्लें तेन्ना, पूण केंद्रीय मंत्री जे आसा तांणी गोंयच्या लोकांची दिशाभूल कशी केली हें तुमकांय बी खबर आसा। मगो पक्ष जरी प्रत्यक्ष आजून लढ्यात उतरलो ना, पूण ह्या नव्या वर्साच्या प्रारंभीक मगो पक्ष पूर्ण तयारीनुसार म्हादयच्या आंदोलना खातीर उतरता। आनी त्या खातीर मगो पक्ष वाळपय साट्रे म्हणून थंयच्यान जी म्हादय सुरू जाता थंय एक दिसाचे धरण कार्यक्रम मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान सुरवातीक केलो वतलो। डेट आमची 11 तारखेक ठरतली। वर्किंग कमिटी आनी सेंट्रल कमिटीची मिटींग जातली। त्या मिटिंगेक त्या धरणाची डेट तुमकां आपयतले। त्या धरणाची रुपरेशा आनी फुडल्या आंदोलनाची रुपरेशा मगो पक्ष ठरयतलो। सरकार जरी 30 आमदाराचें आसलें, पूण ते लोकशाहीक धरून ना असो आमच्या पक्षाचो समज आसा। आज आर्थीक परिस्थितीचेर सरकारान बरोच विचार करूंक जाय, कारण तुमकां खबर आसा सरकारान ऑलरेडी 2000 कोटी जवळ जवळ लोन काडिल्लें आसा ह्या वर्साचें। आनी सरकार लोन मार्च पर्यंत काडूं शकता की ना हो एक प्रश्न आसा। आनी जर तर काडूं शकना जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकारान सटी काडून पटी काडून सटी करची लागतली, म्हणजे पटी काडून हें सरकार चलोवचें लागतलें गोंयकारा कडल्यान। अशी परिस्थिती सरकारान हाडची न्ही। सरकारान अर्थशास्त्र सारकें शिकचें। गोंया परवडपाचो एटम न्ही, बंदी घालची तेचेर। गैरवेव्हार भरपूर जाल्या थंय, तेची चवकशी जावची। इतलो मोठो गैरवेव्हार ह्या सन्मानात जाला पळय, त्या खातीर आमचे पयले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान तो बंद केल्लो। आज फक्त लूट एकामेकाक लूट मारपाक हो केल्लो आसा। आज लोकांचे थंय सगळे एटम कितले चोरलेले आसा। ड्रग्स ओपन जाल्लीं आसा थंय। ड्रग्साचेर आमी हें करता तें करता म्हणून फक्त घोशणाबाजी करता। कितें एक्शन घेतलें पळया। 5 कोटीची ड्रग्स हाडल्यात, 28-25 लाखाची ड्रग्स धरली म्हणून जाहीर करतात। आज खुलेआम हें चलना तेन्ना ह्या ड्रग्साचेर ड्रग्स हो बंद करप गोंयांत हें कितें व्हडलें न्ही, पूण तो कित्याक बंद जायना, ताका कोणाचो सरकाराचो सपोर्ट आहा की ना हो जनतेच्या सुमार येवपाक जाय।